मोगा भावणानो, फाटल्या कार्यावळीन आमी पळयलें की 38 वर्सां आरेन आसलेलो मनीस कसो बरो जालो हें. आतां जेजू आनिकूय व्हड अशीं विजमितां करचो आसा. आतां ह्या सुवातेचेर एक वळ आमी वाचुया. जोआचो 5वा विसर आनी 24वी वळ आमी वाचुया. हांव तुमकां सत सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताजेर विस्वास दवरता, ताचे सोवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. देवाचें शुभ वर्तमान हेंच सांगता आनी हाजेर आमचो विस्वास आसूंक जाय. जेजू ख्रिस्त म्हणटा की तो देव जावन आसा. तो खूद यहोवा जावन आसा आनी जें कितें देव थारायता तें तो करूंक पळयता. बाप आनी पूत एकूच जावन आसा. पुता मदें सोंसणीकाय आसा आनी एकी आसा. बापायच्या मदें आनी पुताच्या मदें कांयच वेगळेपण अशें ना. दोनी जेजू तेंच करता जें देव बाप करता तें. जेजू पातकाचें बोगसणें दिता आनी मुखार तो म्हणटा की बापा मदें आनी पुता मदें खूब लागशिल्लो संबंद आसा. दोनी जेजू जांकां जाय तांकां जिवीत दिता. जर बाप मेल्ल्याक जिवंत करता तर पुतूय तशेंच करता. तोय मेल्ल्यांक जिवंत करता. आमच्या दोनयान आमकां हें नवें जिवीत दिल्लें आसा. हें फकत ताच्या मरणान आमकां फावो जाल्लें आसा. दोनी जेजू मेलो आनी ताणें आमकां जिवंत केलें. ह्या सुवातेचेर पावलो शिमांव पेद्रून सुद्दां मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें आमकां दिसून येता. हें व्हड भाग धर्मदुतांक ताणें दिल्लें आसलें आनी हें व्हड देणें तांचे कडेन आसलें. हें देणें तांकां देवा कडल्यान फावो जाल्लें आसलें. हें फकत देवाच्या मोगाक लागून जावंक पावलेलें आसलें. दोनी जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केलें कारण तो खूद देव जावन आसलो. पूण धर्मदुतांनी आनी जेजूच्या शिसांनी जें कितें केलें तें जेजूच्या नांवान केलें. दोनी जेजू सगळ्यांची न्हीद करणारो देव जावन आसा. एक दीस सगळ्यांक ताच्या मुखार उबें रावचें पडटलें. आपल्या करण्याचो हिशोब ताका दिवचो पडटलो. भावार्थी जावं ऑन भावार्थी, तांच्या तांच्या कामा प्रमाणें तांकां फारीकपण फावो जातलें आनी तो वेळ लागींच आसा. त्याच पसत जण एकल्यान आपली परिक्षा करची, आपल्या करण्याची परिक्षा करची, आपलें जिवीत कशें आसा हें पळोवचें आनी देवाच्या उतराचेर ताणें विस्वास दवरचो. कोणाकूच मरण फावो जावचें न्हय ही देवाची येवजण जावन आसा. सगल्यांक सासणाचें जिवीत फावो जावचें. मोगा बाबणानो, मरण तर 2 तरेचें आसा. एक तर कुडीचें मरण आनी दुसरें जावन आसा तें आत्म्याचें मरण. कूड मेली जाल्यार ती मातयेक मेळटली आनी आत्मो मेलो जाल्यार तो इफेर्नान वेतलो. तर आमकां इफेर्नान वयची गरज ना, कारण दोनूय जेजून आमकां जिवीत दिल्लें आसा आनी हें जिवीत आत्म्याचें जावन आसा. कारण आमी ताजेर विस्वास दवरलो, ताजेर आमी पातयेवन रावले आनी आमी पातकी म्हूण वळखून घेतले. त्याच पसत हें जिवीत आमकां फावो जालें. आयज हें जिवीत संवसाराच्या सगल्या लोकांक फावो जावचें अशी देवाची येवजण आसा. त्याच पसत खूद दोनी जेजू ख्रिस्त मनशाची कूड घेवन ह्या संवसाराचेर आयलो. मनशाच्या पातकां पसत तो मेलो. मनशाची पातकां ताणें खुर्साचेर व्हेली आनी आयज आमकां सुटका फावो जाली. तरिश्टा आयज तूं तुजें जिवीत कशें आसा हें पळय. तुज्या जिविता उद्देशीं देवाक मान आनी मोहिमा येता जाल्यार तूं पळय. उपरांत एक व्हड धवें शिंवासन आनी ताचेर बसलोलो आसलो ताका आमी पळयलो. सर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेले पळून गेले आनी तांची कसलीच आनीक खुणां उरूंक ना.
लक्षांत घेयात मोगा बाबून, पयले सुवातेर दुनियान जी कामां केली ती व्हड जावन आसली आनी निमाणे सुवातेर जी कामां तो करचो आसा ती प्रकाशणेच्या पुस्तका उद्देशी आमकां दिसून येता. पूण दुसरे फावट तो नितीदार म्हूण येतलो. पयले फावट तो नितीदार म्हूण आयलो ना, तर तो खालतिकायेन मनशाक जिवीत दिवपाक आयलो. आनी दुसरे फावट जेन्ना तो येतलो तेन्ना सगळ्यांची न्हीद जातली. जशें 24व्या वळीन सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. जेजून जें कितें केलां तें आमी लक्षांत दवरूंक जाय. आयज जें सासणाचें जिवीत आमकां फावो जाल्लें आसा तें जेजूच्याच वरवीं फावो जाल्लें आसा. भावार्थ्यांक कांयच कास्त आसचीना. जें निती पासत उपेगांत हाडलेलें आसा तें म्हणजे पवित्र पुस्तकांतलें उतर जावन आसा. त्या उतरा उद्देशी जो कोण चलता तांकां मरण ना आनी ते मेले जाल्यार जिवंत आसतले अशें पवित्र पुस्तक सांगता. एक म्हत्वाची वळ ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा आनी त्या वळी प्रमाणे आमकां दिसून येता की देवान संवसाराचो कितलो मोग केलो. फाटल्या कार्यावळींत तर ती आमी वाचलेली आसा आनी जायते फावटी आमी ती वाचतात आनी तुमकां कळीत करता. कित्याक देवान संवसाराचो मोग केलो आनी ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारांत पाठयलो. तांकां खास्तीचें फर्मण जावचें न्हय, तर जण एकल्याक सासणाचें जिवीत फावो जावचें. देवाचो मोग खूब व्हड जावन आसा. ही वळ आमकां जोआचो 3रो आविसर आनी 16वे वळीन वाचूंक मेळटा. जोआचो 5वो आविसर आनी 19वे वळीन ताचें देवपण आमकां दिसून येता. तो मेल्ल्यांक जिवंत करता हें 21वे वळीन आमकां दिसूंक लागता आनी तो न्हीद करणारो जावन आसा हेंय आमकां 22वे वळीन वाचूंक मेळटा. 25वे वळीन तो म्हणटा, जी वेळ येवची आसा त्या वेळेत आमी आसात. ती वेळ आजुनय आयलोली ना. जोआचो 11वो आविसर 25वी आनी 28वी वळ आमी वाचल्यार हेंच आमकां दिसून येता. तें ओत्मीक मरण ह्या संबंदी दाखोळ केल्लें आसा. मरण म्हणजे देव बापा पासून जाल्लें वेगळेपण. कारण देव आनी मरण हें एक खूब व्हड जावन आसा. देवाक मरण नाका, देवाक जाय जिवीत आनी जिवीत दिवंकूच तो ह्या संवसारांत आयलोलो आसलो. तो मारूंक आयलो ना, जण एकल्याक जिवीत दिवपाक तो आयलो. आयज जेजूचो आवाज आमी सगल्यांनी आयकूंक जाय. पावलून इफिस्काराच्या लोकांक अशें बरयल्लें, तांच्या पातकाक लागून आमी तांचे चुकीक लागून मेल्ले सारके जाल्ले आसात म्हणून तो 25 आनी 28वी वळी प्रमाणे तो वेगवेगळ्या गजाली संबंदी उलयता. आतां वेळ आसा. दोनी जेजू क्रिस्त ओत्मीक जिवीत दिता अशी वेळ येवची आसा. ती म्हणजे जे ताजेर विस्वास दवरतात ते मेले जाल्यार जिवंत आसतले. तांकां मरण नाच. तर मोगा भाव भयणांनो, मरण हें 2 तरेचें आसा हें हांवें तुमकां आतांच सांगलेलें आसा. आनी आमकां कुडीचें मरण तर सगल्यांकूच आसा. कुडी उद्देशी कोणूच जिवचो ना, पूण ओत्म्या उद्देशी 1000 वर्सां मनीस जियेतलो. जोआचो 5वो आविसर 28 आनी 29वी वळीन दुसऱ्या पुनर्जिवनपणा संबंदी उलोवणें केल्लें आसा. पयलें पुनर्जिवनपण पूर्ण जावप हें प्रकाशणेच्या 20व्या आविसरांत 4 ते 6 वळींनी आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच दुसरें पुनर्जिवनपणाची खबर त्याच पुस्तकांत आनी त्याच आविसरांत 11 ते 15 वळींनी आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें पुनर्जिवनपण थारण जाल्ल्यांचें जावन आसा, जे देवाच्या कामांत आसात तांचें, जांकां आमी सोबा म्हणटात ते, कारण सोबा वयर उखलून व्हरची आसा. ह्या पासत पावलू पयल्या थेसलोनिकेराच्या चिठींत 4थ्या आविसरांत आनी 17वे वळीन अशें बरयता,
त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळाचेर मेळच्या खातीर तांचे बरी कुपांचेर उखलून व्हरतलो. म्हणजेच आमी सदांकाळ सोम्या बरी रावतले. हें केन्नाय घडूंक शकता. हाका तारीख ना आनी हाका दिसूय ना आनी हाजी खुणाय दिल्ली ना. तर ताचे सांगता जे वेतले ते फकत ताजेर बावार्थ दवरता तेच वेतले. ताजेर बावार्थ दवरून मेल्या तेय ताचे सांगता वेतले. हें पयल्या जिवनपणाची सुरवात जावन आसा. उपरांत जायते बावार्थी व्हड संकश्टान आसतले. जाणें पयलीं जेजूचेर विश्वास दवरूंक ना आनी ते बावार्थान नात तांचेर हें घडून येतलें. पूण ह्या व्हड संकश्टाच्या वेळार जरी ताणें विश्वास दवरलो जाल्यार तेय त्या सुवातेचेर पावतले आनी तांचे सांगता पोरण्या कोरांतले संतूय त्या सुवातेचेर तांकां पळोवंक मेळटले. हें सुद्दां पयल्या पुनर्जीवनपणाचोच एक भाग जावन आसा. आनी जेन्ना धव्या सिंहासनाच्या मुखार न्हीद जातली तेन्नाचें पुनर्जीवनपण वेगळेंच आसतलें. तेन्ना सगळे जाण जिवंत जातले. मोगा भाव भयणो, हातून जेजूचेर विश्वास दवरिनात ते आसचे ना. फकत क्रिस्ती बावार्थी जे कोण जाल्यात तांकांच हाजो फायदो जावंक पावतलो. आनी ताच्या मुखार म्हणजे देव जो सोरेस्पोर हाजे मुखार सगळ्यांक उबें रावचें पडटलें. आपआपल्या कामा प्रमाणें तांकां मजुरी फावो जातली. आयज आमी ह्या संवसारांत खुशालकायेचें जिवीत जियेतात. उपरांत कितें जातलें हाजें कोणाकूच कांयच पडून गेलें ना. देवाचो सोद करणारो कोणूच ना. सगळे जाण आपआपलेंच पळयता. आयज आमी खुशालकायेन आसा. फाल्यांचो दीस कसो येत हें आमकां खबर ना. फाल्यां कितें घडटलें हेंय आमकां खबर ना. ह्या पृथ्वीचेर जायतीं संकश्टां येतात. जायतें दूख आसा. जायते तरेच्या पिडेन लोक मरून वेतात. जायत्या पातकांत लोक पडलेलो आसा. पूण तांचे दोळे आजुनूय उदके जावंक ना. मनशाक दिसता आपुणूच व्हड शाणो म्हणून. मनशान जरी कितलेय शोध लायले आनी कितलो उंच तो गेलो जाल्यार देवाची कामां ताच्यान करूंक जायना. देवान जें कितें केलें तातूंत तो बदल हाडूंक शकता. पूण ताणें कसलीच वस्तू रोचूंक जायना कारण तो मनीस. पूण आयज मनशान आपलें नांव व्हड केल्लें आसा. देवाच्या मुखार तो वचूंक पळयता. त्याच पासत हें मरण मनशाचेर आयिल्लें आसा. देवाचेर विश्वास दवरता तांकां मरणूच ना. हें पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. दोन जेजून दोन तरेचें जिवीत ह्या संवसारांतल्या लोकांक दिल्लें आसा. कुडीचें जिवीत ताणें दिलें आनी आत्म्याचें जिवीत ताणें दिलें. जेन्ना लाजरसाक ताणें फोंडांतलो वयर काडलो तेन्ना ताका कुडीचें जिवीत ताणें दिल्लें आसलें आनी ताका आत्म्याचें जिवीत मेळ्ळलें आसलें. जेन्ना लाजरस फोंडांतल्यान उठलो तेन्ना ताजी सगल्यो वोली ताजेर आसल्यो. ताजें तोंड बांदलेलें आसलें. पूण जेन्ना दोनी जेजू फोंडांतल्यान उठलो तेन्ना तो मोहिमेचे कुडयेन उठलो. ताका नवी कूड फावो जाली. आयज जो कोण दोनूय जेजूचेर विश्वास दवरून मेलो जाल्यार तो मोहिमेन जिवन जातलो. दोनूय जेजूच्या सांगात तो 1000 वर्सां आसतलो. ताका शेवट ना. ताका मरण ना आनी ताका जिवीत आसा. बाप्तिजम करणाऱ्या जोआची खबर आमी आयकल्लीच आसा. तो कसो आयलो, ताजें खाण पियेण कितें आसलें आनी तो कोण आसलो. दोनूय जेजूचो तो आवाज जावन आसलो. तो अरण्यांत उलयणारो जावन आसलो. जशें आयजया बाकनारांत बरयल्लें आसलें तें पूर्ण करच्या पासत तो आयिल्लो आसलो आनी सगलें पवित्र पुस्तका प्रमाणें जावंक पावलें. पवित्र पुस्तकांत कांयच फोट बरयल्लें ना. जें कितें बरयल्लें आसलें तें घडून आयलें आनी जें कितें घडून येवचें आसा तेंय त्या सुवातेचेर बरयल्लें आसा
आयज आमकां सोत खबर ना हें ह्याच पासत की आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक ना त्या पासत. बाकीचीं पुस्तकां वाचपाक आमकां वगत आसा, पूण आमी पवित्र पुस्तक वाचून पळयना. जेन्ना कोणीय तुका सांगता की पवित्र पुस्तक वाच, त्या प्रमाणे तूं कर, तेन्ना तुजो जबाब आसता की म्हाका वेळूच ना, हांव खंयच्या वेळार तें वाचूंक लागतलों. संवसारांत म्हाका इतलीं कामां आसा की म्हाका थोडो पासून वेळ ना. तर इश्टा, हांव तुका एक सांगतां, संवसारांतलो वेळ हो तुजो न्हय. संवसारांतलो वेळ हो देवान तुका दिल्लो आसा. जर आतां जो वेळ तुका फावो जाल्लो आसा, तो जर देवान तुजे कडलो पूर्ण काडून घेतलो जाल्यार तुका थोडोय वेळ आसचो ना. जो वेळ तुका देवान दिल्लो आसा ताजो तूं उपेग करून घे. जेजू ख्रिस्त हो देव जावन मनशाच्या पासत ह्या संवसारांत आयलो. तो रोसणार जावन रोसणेच्या हातांतल्यान दूख आनी त्रास सोंसूंक आयलो. तो कोनशाचो फातर जावन आसलो. तो बुनेदीचो फातर जावन आसलो. आयज ताणें तुका आनी म्हाका एकठांय केल्लें आसा. आयज आमी एकामेकाक वळखनात, पूण देवाच्या ओतम्या उद्देशान आमी एकामेकाक वळखतात. आमी एकामेकाचे पासत मागणें करूंक शकतात. मोगा भाव भयणांनो, पोरण्या करांत देवाचो राग आमकां दिश्टी पडटा, पूण नव्या करांत देवाचो मोग आमकां दिश्टी पडटा. देवान तुजो आनी म्हजो कितलो मोग केलो हें आमकां नव्या करांत दिश्टी पडटा. पोरण्या करांतल्या मनशांनी जेन्ना पातक केलें तेन्ना तांची जोडटी जाली. तांकां मरण फावो जालें. कोणूच जिवंत उरूंक ना. पूण जे देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ले ते बासायलेल्या देशांत पावले. ह्या आमी पयलींच शिकलेले आसात. पूण आयज जरी मनीस पातकान पडलो जाल्यार ताका मरण येना. देव ताका सुयेग दिता. केन्ना तरी हो आपल्याक उलो मारतलो काय म्हूण तो पळयता. केन्ना तरी तो आपणाशी येतलो काय म्हूण तो वाट पळोवन आसा. ताच्या जिवितांतलो निमाणो वेळ पर्यंत तो ताची वाट पळयत आसा. मोगा भाव भयणांनो, जर आमी पातकान मेले जाल्यार आमी ज्या सुवातेचेर पावूंक जायना त्या सुवातेचेर पावतले. जो असो एक उजो आसा ज्या सुवातेचेर किडो मरोन मरना आनी उजो पालवना असले सुवातेचेर आमी जर पडले जाल्यार 1000 वर्सां त्या सुवातेचेर आमी तळमळूंक लागतले. पूण आयज दोनी जेजू तुका आनी म्हाका पळयता. तुज्या आनी म्हज्या पासत ह्या संवसाराचेर तो आयलो. आमकां नवें जिवीत दिवच्या पासत तो आयलो. तुज्यान जेजूच्या मोगाचो अनुभव घेवंक जायत. तुवें ताका केन्ना आपलो सोडवंडार म्हूण मानून घेतला? जायते आमचे भावार्थी दोनी जेजूक सोडवंडार म्हूण मानून घेता, ताज्या उतरा प्रमाणे चलता आनी थोड्याच दिसांनी ते परत संवसारांत चलतात. संवसारांत तांचें जिवीत आपल्याक जाय तशें करतात, कारण ताणें आपलें पूर्ण जिवीत दोनी जेजूक दिवंक ना त्या पासत. आनी जेन्ना परत तांचेर दूख येता, त्रास येता, संकश येता आनी व्हड दुयेंस येता तेन्ना तांकां परत देवाचो उगडास जाता. मनीस बरो आसतना तांकां कोणाचोच उगडास येना. ते खातात, पियेतात आनी खुशयेन आसतात. तांकां कोणाचेंच पडना. तांकां ह्या संवसाराचे पासून पडून वचूंक ना. ते म्हणटा आयचो दीस गेलो, आमी खुशेन आसात. मोगा भाव भयणांनो, खरेंच अशें न्हय. मनशान ह्या संवसारांत येवचें, जल्म घेवचो आनी खावचें पिवचें आनी एक दीस मरून वयचें म्हणजे जिवीत न्हय. मनशान आपलें जिवीत जोडून घेवंक जाय जाल्यार दोनया जेजू क्रिस्ताच्या उतरा वरवीं ताणें चलूंक जाय. देवाचो संदेश ताणें आयकूंक जाय. ताच्या पातकाचें ताणें दूख धरूंक जाय. तेन्नाच तांकां थारण फावो जातलें आनी तांकां सासणाचें जिवीत फावो जातलें. तर मोगा इश्टांनो, आयज तुमकां सासणाचें जिवीत फावो जालां काय ना हाजेर तुमी विचार करात. आनी जर तुमी पातकान जियेतात जाल्यार आयजूच दोनया जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोडवंडार म्हूण तुमी मानून घेयात. तर मोगा भाव भयणांनो, तुमची कसली गरज आसा आनी तुमचें कसलें मागणें आसा
आयजूच तुमी म्हाका कळयात. हांव तुमच्या पासत मागणें करूंक पळयतां. तर मोगा भावंडांनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळोया.